बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्मी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रागाच्या बाळका जेजूच्या भक्तिकानो अपुर्बायसो फेस्तसो दीस आयसो भावार्थ बरवसो आणि मोग ह्या दैवीक शेगुणांचेर आयचो विशय आमी मांडून हाडला. तो जावन आसा ल्हान ल्हान मेटांनी बरवश्याची जिणी. पयल्यान पयलें हें वर्स जुबलेवाचें वर्स. पापसाहेबान रोमान दरवटो उक्तो करून बरवश्याचे यात्रीक जावंक आमकां उलो दिला. दुसऱ्यान आमी कार्मेलीत याजक कार्मेलीत बावंडा संगता मेळोवन जेजूच्या ल्हान फुलाची शताब्दी सांतीन म्हणून पसरल्या वर्साची शताब्दी आचरण करता. तशें आसतना ल्हान ल्हान मेटां जेजूच्या ल्हान फुलाची आनी बरवशीचें जिवीत आमकां जुबलेवाचें हे दोनी संगता मेळोवन हो विशय मांडून हाडला. ल्हान ल्हान मेटां कसलीं ल्हान ल्हान मेटां मोगाचीं. जेन्ना आमी मोगान ल्हान ल्हान करण्यो करता आमी निजायकी बरवशेची व्यक्ती जावन सर्गीच्या राजाक भागीदार जाता. आमी सबार पोवटी मोगाच्यो करण्यो करच्यांत मोगाचे चिंता आटोवच्यांत आमी फाटीं सरल्या. आमी व्हड व्हड मेटां काडल्यांत. ती व्हड व्हड मेटां आमकां देवातान पयस पावल्यांत. अशीर वाटेन चलोवंक ल्हान ल्हान मेटां काडूंक आमी फाटीं सरल्या. स पथकां खातीर बोगसणें मागून केरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमकां सदां आयतीं करया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हजे जान उपकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista,
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोवपवित नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका वाखणटा. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली आसून ताची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दमदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. समेस्त दमदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणें करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासानेन आपलो वेळ करसिताली. दमदूतां मारिफात साबार असर्यां आनी गुणां जाताल्यो देखून समेस्तांचेर एक तराची भिरांत आसली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेताली आनी आपआपले खासगी आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक आयवाज म्हणून दवरताली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्तां मदें वांटून घेताली. हर एक दीस एक मोनान देवाळांत ती सांगाता मेळटाली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक ओगळाप दिवन जेवताली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सुमी तांचो संको चडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. गीत संको 8. तुझो दृढ मोग सर्वेश्वरा सदां काळ गितां गायनांनी वाखणटलो. तुझो दृढ मोग सर्वेश्वरा सदां काळ गितां गायनांनी वाखणटलो. तुझो दृढ मोग सर्वेश्वरा गितां गायनांनी वाखणटलो. तुझे विश्वासीपण संततेच्या संततेक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग सचनाक बाळटा तसो तुवें थीर केला. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घाल दवरल्या. तुझो दृढ मोग सर्वेश्वरा सदां काळ गितां गायनांनी वाखणटलो. मळप तुजी असर्यान आवडटा सर्वेश्वरा. भक्तांची सबाय तुझे विश्वासीपणी वाखणटा. कुपां वयर सर्वेस्पराक समसारको कोण आसा. सर्गीच्या निवास्या मध्ये ताचे सारको कोण मेळा. तुझो दृढ मोग सर्वेश्वरा सदां काळ गितां गायनांनी वाखणटलो.
उत्सवाच्यो बोबो मार्ण अनभोग असलेली पर्दा खरेच भागी तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलता सर्वेश पावरा सदांच तुझ्या नांवा थंय ती आनंद भोगता तुझ्या नितीवनपणांत वसतलें तांचें शुभांपण तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गितां गायनांनी वाकणटलो तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गितां गायनांनी वाकणटलो. सांत पावलून रोमा घरा बरयल्या पत्रांतले वाचप. बावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आशिल्ल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचे सुउद्देशी देवा सुवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरोवो सदन उल्हास पावता. तितलेंच न्हय आमच्या कश्टा आनवारांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्ट आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासन पारखूंक पावता आनी तिरासन आमच्या बरवशाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जनाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार. Alleluia, 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 alleluia. संपूर्ण जाल्या देवाक तू वळखाता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू म्हणालो एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जातलें. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता.
प्रागच्या बळका जिदूतय बोमगाळ भावानो आनी भयणीनो, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जुआंवच्या वांजेलांतली ही उतरां आमी आतां आयकलीं. मोग म्हणलो शब्द आमकां सर मोगाचो. आमी जायतो तो वापरता. इंग्लीश भाशेन लव म्हणलो शब्द हर एका संगतीक आमी वापरता. आय लव बुक्स, आय लव माय डॉग, आय लव माय कॅट, आय लव मुवीज, आय लव क्रिकेट, आय लव यू, आय लव गॉड. हर एकाकी लव म्हणलो शब्द एकच शब्द कोंकणींत तशेंच मोग म्हणलो शब्द हर एक आमी वापरता. पूण ग्रीक भाशेन आमी पळोवंक जाल्यार मोग म्हणलो शब्द एक न्ही, ते 3 शब्द आसात. पयलो शब्द जावन आसात इरोस म्हळ्यार बोगणाचो मोग. हो बोगणाचो मोग और इमोशनल लव, सेन्सेशनल लव. दुसरो जावन आसा फिलिया, भाव बांदवपणाचो मोग, भावा भयणी मदें आसचो मोग, इश्टां मदें आसचो मोग, हाका फिलिया म्हणटात. आनी तिसरो मोग जावन आसा इरोस, आगापे म्हळ्यार सॅक्रिफिशियल लव, क्रिश्चन लव, सेल्फ एम्प्टींग लव, आपणाकच खाली करचे तसलो क्रिस्ती मोग. अशे 3 शब्द हाका वापरतात. तुमी सगळ्यांनी आमच्या विल्फियाबान घडिल्लें पद तुमी गायन केलां या आयकलां. मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाबूंक ना म्हाका. कळीत आसा मो? वय, हें पदांत कितें मोगाट आपूण आसा? तितलोय मोग म्हाका लाबूंक ना आनी वो लोक म्हाका मेळटा जाल्यार 100 फावटी हांव जल्मतां. हो मोग खंयचो? हो मोग पयलो मोग, बोगणाचो मोग, भाव बांदवपणाचो मोग. हो मोग म्हाका मेळटा जाल्यार हांव परत्यान जल्मोन येवंकी तयार आसा. ह्या मोगा विशीं विल्पियाबान आपुरबायेन बरयलां. पूण जेजूचो मोग हो मोग न्ही, हाच्या की विभिन्न नमुनेचो मोग. क्रिस्ती मोग आपणाक कितें मेळटा म्हूण पळयना, आपूण कितें दिता तो म्हूण पळयता. आमी तें गायन म्हणटा मिसा वेळार. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो, वर्णूंक कोणाक जाय तो, मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो. कावणे तावन कुर्सा पुरयान मोग ताणें केलो. हांगासर मोग कितलो मेळटा म्हूण पळयना, बगार मोग कितलो दिवचो म्हूण पळयता. आय थिंक ऑफ गिवींग लव देन रिसिवींग लव. मनशापणाच्या स्वाभावीक सैमांत मोग कितलो मेळटा. म्हाका डॅडी मम्मीचो मोग जाय, म्हाका म्हज्या पत्नीचो या गोवाचो मोग जाय, म्हाका म्हज्या भुरग्यांचो मोग जाय. आमी हर एकलो मोग आशेता. पूण जेजू म्हणटा मोग आशेवच्या की चड मापान मोग दिवंक फुडें सर. आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचें मागणें, सोम्या हेरांनी म्हजो मोग करचें म्हूण आशेचें की चड मापान हांवें हेरांचो मोग करूं. कुर्साचो सांजू हांव म्हणटा म्हज्या जिविताच्या निमाण्याक म्हजी जडती जातना मोगाचेर मडती जडती जातली. खंयच्या मापान हांवें मोग हेरांक दिला ह्या विशयान जडती जातली न्ही आसतना खंयच्या मापान हांवें मोग घेतला ह्या विशयांत म्हजी जडती जावची ना. तर आयचो विशय आपुरबायेचो कितें गे म्हळ्यार ल्हान ल्हान मेटांनी बरवशेची जिणी. ही ल्हान ल्हान मेटां मोगाचीं. आमी जाणाव लुकाचो वांजेल 13वो अध्याय. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा अशीर वाटेन चला. कोण रुंद वाटेन चलता तो क्यास्तीक वचून पावतलो, अशीर वाटेन चलता तो सस्नाक जी येतलो. ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. तशेंच आमी व्हड मेटां काडलीं जाल्यार आमी क्यास्तीक येता म्हणटा जेजूचें ल्हान फूल. देखून ल्हान ल्हान मेटां काडा, तुमी जैताक ह्या जिविताक वचून पावतात म्हणटा. ही ल्हान ल्हान मेटां खंयचीं? सांगणी आसा, मॅन लुक्स एट द प्रेजेंटेशन where God looks at the intention. Man looks at the presentation. आमकां कितें दिसता तें आमी पळयता. आमकां आजकाल डेकोरेशन, रॅपर, पॅकिंग, एडवर्टिजमेंट हाचेर चड आमी पळोवचें
आनी तें चड आकर्शण भोगता. पूण देव पळयत आसतना प्रेजेंटेशनाचेर पळयना, देव खंयच्यार दीस दवरता, इंटेन्शन तुजें चिंतप कशें आसा, तुजें काळीज कशें आसा ताचेर पळयता. व्हड व्हड पयशे घालतले देवळांत आसले. तुमी जाणात लुकास एवांजेल 21 अध्याय ओळ 4 कितें म्हणटा, जायते जण देवळांत पयशे घालतले, सकाळची दिश्ट ताचेर येतली. तिरुपती तिम्मनिगे ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಲಾಯಿತು. सकाळी पेपरार वाचलें. आनी इतलें दान दिलें, तितलें दान दिलें, ताच्या मार्बलार नांव घालें. हें सक्कड व्हडलीं व्हडलीं मेटां सकाळांक आमकां दिसतात. पूण देवान पळोवची मेटां खंयची, ती गुपीत मेटां. त्या विधवीन 2 आनी थंयसर घाल्लीं, कोणाकी दिसोवनात. पूण जेजूक ती दिसली. तिणें सकाळांनी घाल्ल्याचें की चड घालां म्हणून जेजून सांगलें. तसो अर्थ कितें गे म्हळ्यार ल्हान मेटां देवाक पसंद आयची. ह्या ल्हान ल्हान मेसांनी कोणायकी दिसनातले बरी गुपीत रितीन आमी ल्हान मेटां काडूं जाल्यार आमी सर्गीच्या राजाक पावता. ही मोगाची मेटां म्हणून आमकां समजता. जेजून म्हळां तुज्या उजव्या हातान दिवचें दाव्या हाताक कळना जावं. तूं मागताय जाल्यार कुडांत वचून बंद करून भितर रावन गुपीत रितीन माग, तेन्ना तुजें मागणें देवाक आयकतलें. ही जावन आसात ल्हान मेटां. ही ल्हान मेटां वापरूंक आमकांच आमी आयती करूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता. जेजूच्या ल्हान फुलान ही ल्हान मेटां वापरलीं. जेजूच्या ल्हान फुलाक सांतीन म्हूण पासारन 100 वर्सां जातात. तिका सांतीन म्हूण पासारलो पापसाय म्हणालो, म्हज्या पापाल जिणयेंत एक नेकेत्र जावन आसा जेजूचें ल्हान फूल. पापा जुआंव पावल दुसरो म्हणालो, ही जावन आसा सहस्राची अति व्हडली सांतीन, हिचे इतली व्हडली सांतीन ना म्हणून पापा जुआंव पावल दुसरो म्हणालो. जुआंव पावल म्हणालो ताका तिणें बरयल्ल्या आत्मचरित्राक तुमी जेजूचें ल्हान फुलान बरयलें आत्मचरित्र. ल्हान फूल म्हणटात तें ल्हान फूल न्हय, तो एक लोंकडो असो कुडको म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार कसलेच परिस्थिती कितलो विरोध आयल्यार ती बागवल्ली ना, ती घट्ट रावली. पिडा आयल्यार ती भियेवना, विरोध आयल्यार भियेवना, नालिसाय भोगल्यार भियेवना, दुबाव आयल्यार भियेवना, धैर्यान मुखार गेली. नावार्दीक सांतीन जावन आसा जेजूचें ल्हान फूल. तेका लोंकडा भाशेन घटमूट म्हणून पापा जुआंव पावल दुसरो तिचे विशयेंत सांगता. तर मोगाळ भावानी भयणी, ही ल्हान ल्हान मेटां काडून जेजूचें ल्हान फूल मुखार गेलें. जेजूच्या ल्हान फुलान काडली ल्हान ल्हान मेटां खंयचीं तीं म्हूण आमी चिंतूं जाल्यार तिका कोवेंतांत आसतना तिच्यो भयणी थंयसर आसलो जाल्यार संपूर्ण मोग मेळ्ळो म्हणून न्हय. ती एका म्हातारे सिस्टरेक एका व्हीलचॅरार वचून येता आसतना ती म्हातारी सिस्टर केदाळय पुरपुरी, तिका केदाळय खणटाली. आनी कोणी तिका व्हरूंक मुखार व्हरूंक जेवणाच्या कुडाक चापुलाक आनी व्हरूंक कोणी मुखार वचनातलें. जेजूचें फूल येतालें. जेजूच्या फुलांनी इतल्या मोगान तिका व्हरचें, तिचे लागीं उलोवचें पळोवन ही व्हडली माई सिस्टर केदाळी पुरपुरता, केदाळी नाका जाल्लें उलयता आनी तिका दूख येता जाल्यार हांसून हांसून ती सेवा करची पळोवन एक दीस तित्ती विचारता, तूं कित्याक पुता म्हाका इतल्या मोगान पळयताय? हांव तुका इतलें केणटा जाल्यार तूं मोगान कित्याक पळयताय? जेजूच्या ल्हान फुलान दिल्लो मोग, तिका कोणें मोग दिलो तिका मोग न्ही, तिका कोणें राग दिलो तांकां मोग दिवचें तसलें एक विशेष नमणेचें साधन ती जावन आसा ल्हान मेटां. तिणें ती कोवेंताक रिगल्ल्या आनी तिका लोभ मेळिल्ल्या 73 वर्सां 1880 आनी 8 इसवेंत तिका लोभ मेळिल्लो. आनी लोभ मेळिल्ल्या दुसऱ्या दिसाक खबर मेळ्ळी बापायक पिश्यांच्या आस्पत्रेक एडमीट केलां. पळया, 4 जाणां धार्मीक भयणीची बापोय पिश्यांच्या आस्पत्रेंत एडमीट जाला म्हणटना गांवचो लोक सगळो उलोवंक सुरू केलो. कळली नालिसाय देखून जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा, म्हज्या बाळजान म्हाका कितें भोगलें तें म्हज्यान उतरावंक जायना, तितली दूख म्हाका भोगली, पूण ह्यो सक्कट दूख हांवें देवाक समर्पूण दिली म्हणटात. हाळे ही जावन आसा ल्हान मिठां आपल्या जिविताचे कश्ट, जिविताच्या नान पावंड्यार ती पिडेन रगत वोंकून वोंकून मोर्च्या तणीर 26 वर्सां प्रायर ती मरण पावली. ही दूख कश्ट सोंसता आसतना हर एक दीस आपणाचे कश्ट पातकांच्या बोक्सण्या खातीर आत्म्याच्या सल्वसवा खातीर अर्पिले. ही जावन आसात ल्हान मेटां जेजूच्या ल्हान फुलाच्या जिविताची. ही मेटां आपणावंक ती आमकां उलो दिता, ती आमची कन्न घेवंक आमी सदान करया. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी जावंक जाय बरवशाची मनशां. बरवशाची जिणी ही ल्हान मेटां व्हरूंक वता. बरवसो म्हळ्यार कितें? तुमी जाणात पापा बेनेडिक्ट 16वो एक व्हडलो देवशास्त्री, ताणें
3 दस्तवेजां बरयल्यांत 3 एन्सिक्लिकल्स तातूंत बयिल्लें बरयल्लें दस्तवेज जावन आसा देवूस कारितास एस्त देव जावन आसा मोग आनी हें भोव फामाद जालें आमी आतां म्हणसर आमी मोगा विशयी आयकलां हें मोगाची ल्हान मेटा तातूंत आपुरबायेन विवरिल्यांत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान पूण ताणें बरयल्लें दुसरें दस्तवेज जावन आसा स्पेस साल्वीस म्हणजे बरवो शेतान बाचावी बरवो शेतान बाचावी बरवोसो म्हळ्यार कितें म्हणलें तर भोव आपुरबायेन सांगता सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 9वी ओळ आमकां सांगता दोळ्यांक दिसनातलें कानांनी आयकनातलें मोतीक समजनातलें देवान आमकां तयार कर दवरला म्हूण पात्योवचेंच बरवसो कानांक दोळ्यांक दिसना कानांक आयकना मोतीक समजना जाल्यारय हांव फुडें म्हाका तें राखून आसा म्हूण पाती येता पळय तो जावन आसा कोरो बरवसो म्हणून सांत पावल सांगता असल्या बरवश्या विशयान तो सांगता आनी त्या दाळा एक निदर्शन दिता सुडानची एक चली बाकिटा म्हणलेली 7-8 वर्सां प्रायाची आसतना तिका किडनॅप केलें गाद्यांत आसली तिका किडनॅप केलें किडनॅप करून तिका विकलें एका मनशान गुलाम जावन आनी एका मनशा विकलें हर एक कडेन विकल्ले कडेन तिच्या कडल्यान काम करून दिलें तिका मार घाले तिका लैंगीक अत्याचार केलो नमणे नमणेची पिडा शिडा तिका आयली थरावळ नमणेनी विधवाळ तिची जाली तिच्या आंगार 113 वुंड्स ऑन हर बॉडी तुमी चिंतयेत जेदूक जरबादांनी मारिल्ले बरी त्या नमणेर गाय तिच्या आंगार आसले निमाणे इटलीच्या एका मतबऱ्यान तिका मोलाक घेतलें आनी मेलाक घेवन तिच्या घरा तिका बरें करून पळयलें बावतिज्म दिलो क्रिस्तांव ती जाली आनी ताचे उपरांत कनोशियन मेळाक सरवून एक माद्र जाली आफ्रिकाची उगांडाची सुडानची ही चली इटलीन ती एक माद्र जावन एका कॉवेंतान म्हाका त्या कॉवेंताक भेट दिवचो अवकाश लाभलो ती पार्लरांत बसून आसताली खंय आनी त्या पार्लरांत बसून आयिल्ल्यांक सगळ्यांनी हास्त्या तोंड्यान स्वागत करचें तांचे कडेन बरें करून उलोवचें आपणाच्या कश्टा विशयन आपणाच्या दुखी विशयन एक दीस ती उलयिल्ली ना ते हेरांच्या बऱ्यापणाक हांसून हांसून सेवा दिवन आसली देखून पापसाहेब म्हणटा ही जावन आसा नीज जावन एका बरवश्याची निशाणी आमी सबारपुटी आमकां ल्हान विशय जाल्यार त्याच विशयान कारणदायी करून तोच विशय परत्यान परतून कितेंगी जिवितांत घडलें परत्यान परत्यान आठोवन आमी तेंच नियाळन आमी वेळ पाड करता पळय ही स्त्री आपणाचें सक्कड विसरून हेरां खातीर आपणाचें जिवीत हास्त्या रुपार दिल्लें बरवशेची व्यक्ती म्हणून पापा बेनेडिक्ट 16व्यान तिका वोलायलें तिचें नांव जावन आसा बेनेडिक्ट बाकिटा तिका सांतीन म्हणून आमी आज पसरतात बरवशेची वाचपां आमी आयकलीं आयचें पयलें वचप धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें 2 अध्याय थंयसर धर्मदूत शुभ वर्तमान प्रगट करता आसतना जायते जण क्रिस्तांव जाले तांणी बावतिज्म घेतलो असल्या भक्तांचो संख्यो दिसान दीस वाडोवन येतालो ते कितें करताले ते मागणे करताले ते दान धर्म करताले उंडो वांडटाले देवळांत एकामेकाचो मोग एकामेकाच्या माया मोगान ते जियेताले आपणाचें आस्तपदी काडलें सगळें विकून तांचो आयिल्लो आयवज धर्मदुताच्या पांया मुळा दवरून सगळ्याच्या बऱ्यापणा खातीर करसिताले पळया ते ह्या संवसारांत आसले जाल्यार ह्या संवसाराच्या मनशा बरी जियेनातले सर्गीच्या मनशा बरी आपणाक संपूर्ण त्याग करून जियेताले आनी ते जावन आसात बरवशाचे व्यक्ती देवाचे शिस्त जेजूचे शिस्त आपोस्ताला मुखांतर जाल्ले म्हणून आयचे पयलें वचप सांगता आयचें दुसरें वचप रोमाकारांक बरयल्लें 5व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा जेजून आमकां कुरपेच्या पावंड्याक पावोवंक वाट वेली ताचे तान वैभव लावलो देखून कश्ट अनवरांक आमी संतोश पावता तिरासणेन आमी फुडें सरता कश्ट अनवरां येतना सोंसणीकाय जाय सोंसणीकाय तिरासण लाभता तिरासणांतल्यान बरवसो मेळटा असलो बरवसो आमकां लाभजे म्हणून आमकां खंडीत जावन सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता मोगाळ भाव आनी भयणी हांव एका पलाण्या घरा विजीट करून गेल्लो कुमगार व्हरून गेल्लो एक प्रायवंत मनीस काटयेर आसलो ताची भुरगीं परगांवांत आसात तसो एक पूत पाद्र्याक म्हाका कळीत आसलें तो याजक एक इस्कल बंचांत बारी बिजी आसलो ह्या प्रायवंताक स्ट्रोक जावन आर मारून तो बेड्डार आसलो देखून हांव ताका कुमगार दिवन ताच्या बगलेन बसून उलयता आसतना तो म्हणालो जिवीत कांय अर्थ ना फादर कोणाय की हांव नाका जाल्लो जालां जिवीत काण काण घे म्हूण म्हाका भोगता
असल्या उतरांनी बारी बेजारान उलोवंक लागलो. देखून हांवें ताका धैर्य दिवच्याक हांवें म्हळें कित्याक तूं अशें उलयताय, कोणी ना जाल्यार आमी नांव गी तुका. तो हांसलो आनी म्हणालो काल म्हणटात फादर आमी आसा म्हणून. म्हजींत मोग केल्ली, म्हाका ल्हान व्हड केल्लीं भुरगींत म्हाका आपयनात, एक फोन करनात, म्हाका भेटोवंक येनात, म्हजी साकरी करनात, आनी तुमी आमी आसा म्हळ्यार हांवें पातये येत गे फादर म्हणालो म्हाका. वय आमकां मोग जाय कोण आतावन पेल्यांत न्ही. आमकां मोग जाय आपल्या आतावन, म्हज्या भुरग्यांतावन, म्हज्या भाव भयणींतावन, म्हज्या सेसंबरांतावन, म्हज्या फ्रेंड्सांतावन. दुसऱ्यांचो मोग आमकां कांय फायद्याक पडना. आधुनीक काळार व्हडली मेळटा आसात. म्हाका फेसबूक फ्रेंड्स तितले आसात, म्हाका वॉट्सअप फ्रेंड्स तितले आसात, म्हाका इंस्टाग्रामांत तितले आसात. तातूंत जायतीं जाणां हजार हजार अशी येत. फाल्यां म्हाका पिडा आयली जाल्यार त्या वेळार कोणी वॉट्सअप येना, फेसबूक येना, इंस्टाग्राम येना, कोणी येतात की कोणी येनात. ती एमोजी घालून तुका आत वयर करून तुका दाखोवंक पुरो आमी तुजे सांगात आसा म्हणून. पूण तुज्या गरजेक कोणी ती पावनात. ती व्हडली मेळटा. हजारो मैल पयस आसले तुजे फ्रेंड्स जावंक पुरो अमेरिकान जापानांत खंय आसले समेत तुजे फ्रेंड्स जावंक पुरो ते कांय उपकारा पडनात. ती व्हडली व्हडली मेळटा, व्हडले व्हडले विशय खंयच्याकी उपकारा पडनात. उपकारा पडचें कोणें धाकटी मेळटा, म्हज्या घरा भितरली मेळटा. म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजो घोव, म्हजी बायल, ती जावन आसा धाकटी मेळटा. आमी ह्या वर्सा धाकटी मेळटा विसरल्या. व्हडल्या मेटांचो पाटलाव करूंक सुरू केला. व्हडले मेटां कोणाक उपकारा पडनात, धाकटी मेटां उपकारा पडटात. मरी जेजूच्या ल्हान फुलान कोवेंतां भितरल्यांक 4 वण्टी भितरल्यांक ही धाकटी मेटां वापरलीं. आजच्या समाजीर धाकट्या मेटांक कोणी स्थान दिना. व्हडल्या मेटांक त्या विशयान आमी जायते बाडाय उलयता, व्हडपण चिंतता. ते खंयच्याकी उपकारा पडना म्हणलें आमी उडास दवरचें. न्हीद जावन बरोवसो आमकां जाय जाल्यार धाकट्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय. त्या दळा मात्र सर्गीच्या राजाक आमकां रिगोवंक साध्य जातलें. तर मोगाळ भावानी भयणी, जेजूच्या ल्हान फुलान धाकटी धाकटी मेटां वापरलीं. फादर एडवर्ड म्हणून मैसूर दियेसीचो जुबलेवाच्या वर्सा जेजूच्या ल्हान फुलाचेर एक अपुर्बायेचें कन्नडा गीत ताणें गायिल्लें. हुवा हाकम्मा तेरेजम्मा हुवा हाकम्मा, हुवा हाकम्मा तेरेजम्मा हुवा ಹಾಕಮ್ಮ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಸಳು, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಸಳು, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಸಳು, प्रीतीಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಸಳು. या उतराणी जेजूच्या ल्हान फुलाकडे सरता एक एक पाकळी तूं घाल. हाचे तान मोग, शांती, न्याय, नीत ह्या समाजीत येवं दी म्हणून अपुर्बायेचें गायन करता. आयच्या समाजीक निजायकी जेजूच्या ल्हान फुलान दिल्लीं धाकटी मेटां आमकां जाय. ही धाकटी मेटां आमकां कित्याक जाय, कितें करूंक जाय? पयल्यान पयलें धाकटी मेटां आमकां जाय. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते कश्ट सोंसणीकायेन सोंसूंक धाकटी मेटां जाय. जेजूच्या ल्हान फुलान आमकां आदर्श दिला. तिच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सक्कट तिणें गुपीत रितीन कश्ट तिणें सोंसल्यात. देखून ती धाकटी मेटां जाय. धाकटी मेटां जाय. आमी आमचेंच चिंत सोडून हेरांची सेवा करूंक, हेरांक तो मोग दिवंक, मेग आशेवच्या की चड मापान मोग हेरांक दिवंक धाकटी मेटां आमकां जाय. आमच्या जिवितांत बरोवसो आमी संडिल्ल्या वेळार फुडलें जिवीत आसा जेजून आमकां जेजूचे सकत म्हजें इतल्या मापान आसा की म्हाका नवें जिवीत लाभता म्हूण चिंतूंक हो बरोवसो म्हजें तें आसूंक म्हाका धाकटी मेटां जाय. आनी धाकटी मेटां जाय. जेजूच्या ल्हान फुलान जियेल्ली ती मागण्याची जिणी. देवाच्या हातांत हांव एक बॉम्बे आशिल्ले प्रमाणे देव म्हाका कशें जाय केळोवन दी. समया तुज्या हातांत हांव आसा. एका धाकट्या भुरग्याक तुमी वयर उडया, भुरगें कितें करता, हांसता. पूण एका व्हडल्या मनशाक तुमी वयर उडया, तो हांसता गी, तो बियान आंकुडता वय मो. धाकट्या भुरग्यां कितें आसता, त्या नमणेची पातयेणी आसा. देखून आमी धाकट्या भुरग्यां बरी जावं जाय म्हूण जेजू सांगता. देखून ल्हान भुरग्यां बरी आमी जायजे. ल्हान ल्हान मेटां काडी जाय जाल्यार असली संपूर्ण पातयेणी देवाचेर दवरली जेजूच्या ल्हान फुलान. देखून हें जुबलेवाचें वरस आमी आचरण करता आसतना ही धाकटुली मेटां आमची करून घेवया. ह्या धाकट्या धाकट्या मेटांनी आमी सोंपको जाल्यार आमच्या घरा भितर निजायकी बरोवशेची निशाणी उदेतली. आमच्या घरा भितर संतोशाचें वातावरण उपजतलें. आमचें तें भावार्थाचें बी किरलतलें. असलो भावार्थ आमचें तें येवं दी. असलो मोग आमचें तें वाडोवन दी. बरोवशेचे व्यक्ती जावन आमी जिवची बरी जावं दी म्हूण मागया. आमेन.
दया करून उबी रावात. आमकां बाळका जेजूच्या मजतीन जायते आमच्यो गरजो आमकां मेळ्ळ्यात. देखून उदार मनान देव बरें करूं म्हणून देवा गर्गां पटोवंक आमी हांगासर आयल्या. आतां जेव कितें आमी गरजो हाडून आयल्या आतां आमी उतरावया आमच्या काळजा मनांतल्यान आनी पातयेवया. बाळूक जेजू आमकां आशिर्वादांनी भरता म्हणलें पातयेवन आमी ह्यो गरजो आतां उसारून सांगया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या सर्व संपूर्ण गवळ्या एकच मताचे मुखेलपण घेतिल्ल्या पापसाहेबाक बिस्पांक याजाकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पिता. तांणी बरवर्षाच्या मेटांनी चलोवन तुज्या काळजा सारके गवळी जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवर्षाची यात्रिका जावन आमी फुडें सरतना आमच्या कश्ट अनवरांनी धैर्य सांडिनासतना सोंसणिकायेन सगळें स्विकार करन आमच्या जिवितांत तिरासान सांबाळूंक आमकां बरवर्षाची मनशां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्या पासत आमी मागता. संविधानाची मूळ तत्वां उखल धरून समाजीक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून सुमेस्तांच्या उदरगते पासत वावरूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आपणा लागीं आसुल्ल्यांतले उरोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंधी योजना ते विशीं उदारपण दाखयलेल्या सर्व दानी पासत मागता. तांच्या बऱ्यापणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा थान बूक सुशेग म्हूण लेखी नासतना फाटल्या सभा दिसांतावन ह्या पुणथळांत निस्वार्थपणी सेवा दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकां पासत मागता. तांच्या ह्या निस्वार्थ सेवेचेर तूं तुजी भरपूर आशिर्वाद वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी ह्या कोवेंतच्या सोर याजक आनी धार्मीक भावां पासत तांणी जायतो वावंट काडून हे जेजू बाळकाचें भक्तीक पण सगळ्यांनी विस्तारूंक तांणी जायतले प्रयत्न केला, साधन केला, वावर केला. तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थन. काकुळदारा देवा, मागा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. तुजेरच पाती येवन ही आमची प्रार्थना तुजे मुखार उबारल्यांत. ती तूं मानून घे आनी आमकां तुज्या बेसांवांनी भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बहिणी भावानो, आमी भेटोवचे उड्या वयनाचें बलिदान
सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सेवेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुद्दां मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदवेदरांनी सासनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्रत्मे वरवीं हांव कार्मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंत म्हणून डापें केलें. अशें ताणें पजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परदा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातत ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या पुरुषा आणि पुनर्जीवन तोडावर तुवे
बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जिवंतपणाचा मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता जेजूची कूड आनी रगत सुतेला आमी स्मिजता पवित्र आत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागाते मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे भगेवन दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा संवंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात आमेन. देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक जेजून सामका शिकयलां देखून जेजून शिकयले मागणी सांगता आमी म्हणया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशार तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें आयच्या सकाळी हांगासर जमलेल्या जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुजेर दवरल्या बावडतेचे दीस घाल आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. फेस्ताच्या संतोषान माया मोगान एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आम्हा स्मिस्ता सुभागी सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां
आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू मुझ्या काळजान हा कितलो संतोष, मानकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. बाळशा बरी ताचे वेंगेन भेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजान हा कितलो संतोष, मानकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. बाळशा बरी ताचे वेंगेन भेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजान हा कितलो संतोष, मानकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. बाळशा बरी ताचे वेंगेन भेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजान हा कितलो संतोष, मानकुले कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष. बाळशा बरी ताचे वेंगेन भेंबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष, हा कितलो संतोष. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवंक सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाच्या येवजणे पसत हो दिनवसनसो यश संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी तेंच मरतना विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग.
Good morning, Father. मोगच्या भाऊ बहिणीनो, बाळक जेजूच्या भक्तिकनो, बाळक जेजूची वार्षिक परब आम्ही संभ्रम आसाव आणि आज हो फेस्ताचो दुसरो दीस आणि हे पयले मीस. ह्या मिसाक इतल्या व्हड संख्येन हजर जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटना बाळक जेजूची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हॅपी फिस्ट. बाळूक जेजू ह्या पुणशेतांत आनी ह्या गुड्यार आजापां करची केदीगच रावयना आनी ताची आजापां विशिश्ट विचित्र आनी अपार. कालच्या दिसा तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे हांगासर संजेचें फेस्ताचें दाबाचें मीस आसलें आनी भोंवतणी सगळ्यांनी पावस, पूण हांगा मात्र थंड वारें. पावस नासतना अपुर्बायेन फेस्ताचो पयलो दीस आमकां संभ्रमूंक फावो केल्ल्या बाळका जेजूक घट्ट 2 ताळयो दिवन आमी अर्गां पाठोवया. अशेंच घडिल्लें आदले फावटी ओएसीस रेतीर केल्ल्या वेळार आज आमी स्वयंसेवकांचो जुबलेव हांगासर आचरण करता. 12 दिसांचो हो संभ्रम अपुर्बायेन चल्लो आनी तुमी सकडांनी शाबासकी उसारलेली आसा जाल्यार तें आमचे वरवीं मात्र साध्य जाल्लें न्ही. आमकां हात पाय कशें आदार दिल्ले जावन आसात आमचे स्वयंसेवक. सकाळीं 4 वरां तावन रातीच्या 10 वरां पर्यंत हांगासर रावन सर्व कामां बऱ्यान जावचे बरी कामाक रजा घालून तांची अपुर्बायेची सेवा ह्या संदर्भांत तांणी दिल्ली आसा. न्हय मात्र ह्या दिसांनी पुणशेताच्या हर कामांनी तांचो पाठिंबो सदांच आसा. ह्या तांच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजू तांकां सदांच आशिर्वादांनी बरों ही आमचें मागणें. आयच्या दिसा हे फेस्ताचें पयलें मीस भेटोवंक आमचे संगी आसात मनदेक बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस. सकडांक ते मोगाचे वळखीचे गांवान मडेंत्यारचे प्रस्तुत आमच्या प्रोविन्शियलाचे सहायक विकार प्रोविन्शियल जावन ते सेवा दिते आसात. सदांच हास्त्या तोंडाचे आमकां उत्तेजन भरचे, सदांच नवीन चिंतनां आनी नवी योजना तांच्या मोतीन झळकतात. आयच्या दिसा ह्या सकाळींच्या वेळा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या तांकां तशेंच भेटोवन केल्ल्या मनदीक बाब क्लिफर्ड रोड्रिगस हांकां तुमचे समेस्तांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर्स. आज तशेंच हर एका ब्रेस्तराचें आमकां लितुर्जींत गायन गावन आदार दिवची जावन आसात इन्फेंट जीजस क्वायर. तांकां तांच्या क्वायर मेस्त्री सायमनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा ह्या फेस्ताच्या मिसा संदर्भी जायते आमचे भाव आनी भयणी बाळका जेजूचे भक्तीक परगांवांत आसून ह्या नव्यानांत तांणी भाग घेतला. ह्या फेस्तांत ते भाग घेते आसात. ह्या संदर्भी तांकांय आमी ह्या फेस्ताचे सुभाशे पाठयता. तांणी करच्या वावराचेर तांणी आसच्या देशाचेर जेजू बाळूक जेजू विंचणार आशिर्वादां वतून हे फेस्त अर्थाबरीत रितीन करूंक भोवन आनी भयणीनो खंडी जावन दुडवाची गरज आसा. आनी तुमी जायत्यांनी तुमचें उदार मन दाखयलां, जावं वोजे हाडन, जावं हांगासर काणिके रुपार वा मुर्दोमा रुपार दाना रुपार ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर इतली अपुर्बायेची सेवा चलता जाल्यार आमी खरमिलीत 1947 तावन हांगासर आसा. तवळ बेल्जियमांतावन आमचे पाद्र्या पायिल्ले आनी आजून ह्याच आलतारी फाटल्यान आसच्या चापलांत बाळका जेजूचें देवासांव सुरू जाल्लें. 4-5 जाणां हांगासर ह्या नोवेनांत त्या दळा भाग घेतालीं आनी आज तुमकां कळीत आसा ब्रेस्तराचे 9 मिसां चलतात आनी ह्या हर एका मिसांत कितलो भक्तीक आसा तुमकां कळीत आसा. आनी दुसरें खंयचेंच पुणशेत ह्या पवित्र जागो इतल्या भक्तीकांनी हर एका हप्तो भरलेलो ना. अशें म्हळ्यार बाळका जेजूची वर्ती बेसांवां आनी आशिर्वादां आनी असलें बरें काम हांगासर मुखारसून वरचें जाल्यार खंडी जावन आमकां तरणाट्यांची गरज आसा. खरमिलीत याजकांची गरज आसा आनी हें व्हड काम तुमचें तावन करूंक मात्र जाता. जर तुमच्या घरांत तावन एक खरमिलीत याजक फुल्लो जाल्यार वर्ती अपुर्बाय हे तुमी मतीन दवरचें. मात न्ही तुमचे मदें जायतीं जाणां आमच्या ब्रदर्सांक तुमच्याच घरा एक पाद्राप ना जाल्यार हांगासर सेमिनेरीन शिकच्या ब्रदर्सांक पोसकें घेवन आत्मीक बापय आनी आवय कशें
तांकां तुमी आदार दिते आसात बेनिफॅक्टर जावन हें तुमी करचें व्हडलें काम आनी अशें तुमी आमच्या ब्रदर्सांच्या तरबेतीक आदार दिव येता आनी ताच्याकी व्हड करून तुमच्या घरांत आवनूच तुमच्या कुटुंबांत आवनूच एक कर्मेलीत उदेवन येवचें बरें पळयलें जाल्यार वर्ती खुशी आनी दादोसकाय तुमी हांगासर ग्रोट्टे लागीं वता आसतना थंयसर आमी सेल्फी पॉयंट आसा कित्याक आय लव इन्फेंट जिजस हाच्या फाटल्यान रावून तुमी फोटो काडची जुबलेवाच्या वर्साक थंयसर आमी एक बोट तयार केल्ली आसा ताचे भितर रावून फोटो काडची सांत तेरेजाची सेंटिनरी सांतीपणाची आमी आचरण करतना एक अपुर्बायेचें एग्जिबिशन आसा केल्लें आसा थंयसर तुमी भितर वचचें थंयसरी भितर सांत तेरेजाच्यो थोड्यो प्रतिमा आसात ताचे लागींच रावून ह्या फेस्ताच्या उडासाक तुमी फोटो काडी येता एग्जिबिशनाच्या भायल्यान लिफ्टाचें फेस लिफ्ट दिल्लें आसा थंयसर सांत तेरेजाचो लोगो आसा थंयसरी तुमी ह्या फेस्ताच्या उडासाक फोटो काडूंक विसरोवचें न्ही हांगासर तुमी पळयतात एक फातोरो कालचे दिसा तो आशिर्वादीत केल्लो आनी ह्या वर्साच्या जुबलेवाच्या तशींच बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताच्या उडासाक आमी 2 योजना जाहीर केल्लीं आसात एक एका दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचें आनी 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें येदळूच ह्या योजना फाटल्यान तुमी जायत्यांनी आदार दिल्लो आसा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा थोड्यांनी विचारलेलें आसा फेस्ता उपरांत येवन हाका दान दिवयेत गी म्हूण खंडी जावन मोगाळ भोवन आनी बडिनो जर तुमचो पाठिंबो आदार आसा एक न्हय ताच्या की सडीत घरां आमी बांदून दिवयेत 100 भुरग्यांक न्हय ताच्या की सडीत भुरग्यांक आमी आदार दिवयेत कित्याक म्हळ्यार कितले जण आमकां दान दिवंक मुखार येतात गी ताच्या की दोडत्यान फादर म्हाका हेल्प करयेत गी म्हणून विचारन येवच्याचो सुमकोय आसा आमचेच मदें आमचेच भाव आनी भयणी कश्टांत आसतना आमी आशिर्वादां जोडलेलीं बऱ्यान आसचीं खंडी जावन आमचें उदार मोन दाखोवंक फावो ह्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी आनी कन्नड भाशेंत तशींच इंग्लीश भाशेन स्टॉलान मेळटा बाब जॉन सिक्वेरान नोवेनाच्या दिसांनी उक्तावण केल्लो आनी फेस्ताच्या आदले दिसा फादर रुडॉल्फ डिसोजा हांणी बरयल्लो बूक मोकळीक जाला आत्मीक बूक तेय तुमी थंयसर घेवं येता फाल्यांचो दीस ब्रेस्तार आनी हरशींची बरीच हांगासर 9 मिसां आसतलीं आनी आतां दुसरे मीस 7:30 वरार तिसरे मीस 9 वरार आनी चवथे मीस 10:30 वरार सुमेस्त प्रायवंतां आनी मालगड्यां पासत भेटोवचें जावन आसा पिडेस्तां पासत आसनसोल दिएसीसचे गोळी बाप अदीक मनादीक एलायस फ्रँक ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले 1 वरार मलयाळम आनी फेस्ताची संपणी सांजेच्या 6 वरार तुमकां हांवें सांगलां हाचे पयलें आदल्या वर्सा सुमार 5,000 लोक ह्या मिसाक आसलो आनी कोणूच फाटी वचनासतना हर एकल्यान पवित्र येवकरिस्ताच्या पुरशेवान भाग घेवन जेजूतावन जोडलेल्या बेसवांक अर्गां आनी होगलाप दिल्लो आसा तुमी आतांच्या मिसाक आयल्यार व्हडना सांजेर परत्यान ह्या येवकरिस्तीक पुरशेवांक येया आनी जेजूक परगट रितीन मान करया परत्यान तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचें फेस्त मागता बाळूक जेजू सदांच तुमकां राखून दी सांबाळून दी उबे रावया बाळका जेजूक अर्गां दिवन सांगत आमी मागया ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपाच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी दैवीक मजत जोडून देत सरस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन एक विशय विसरलो हांगासर हें पुणशेत बाळका जेजूक समर्पिल्लें आनी जायतीं जाणां तुमच्या घरांत नवें बाळ जल्मल्या वेळार हांगासर हाडून तुमी आल्तारी मुखार अर्पितात आनी ह्याच खातीर आमी एक भेटवणेचें मेज तयार केलां आनी तें पुणशेताच्या आल्तारी मुखार दवरलां परच्या कालच्या दिसा अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा हांणी तें आशिर्वादीत केल्लें आसा तुमी आनी मुखार तुमच्या बाळकांक बाळश्यांक हाडटना थंयसर त्या मेजार दवरून तांकां बाळका जेजूक भेटोवं येता देव बरें करूं मोगाचेनो पुणशेताचो डिरेक्टर फादर स्टीफन पेरेराच्या फुडारपणा काल हे 12 दिसांची मांडावळ पळयत आसतना आनी जाय की पावसांतल्यान पयलें अजाप हें दुसरें अजाप म्हणल्यार बरी बघता इतल्या अपुर्बायेन सक्कडी सुगाम रितीन जालां देखून आमी देवाक अर्गां पाठोवया तुमकां सुमेस्तां बरें फेस्त मागता फादर स्टीफनाक आनी आमच्या हांगाच्या सर कार्मेलीत फ्रादींक तांणी केल्ल्या बऱ्या वावराक
बाळोक तुझे देवस्थान घराघरांनी पावोंक तांणी काडच्या वावराक चेर देवाचो आशिर्वाद पडो म्हणून आमी सुमेस्त मागया. तुमकां परत्यान एक बरें फेस्त मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपली स्नार आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको 18. Jesu berkaman kita lagi ani puistan seni semlia memahami tuji berita tuji beri cium kadar mata Jesu berkaamkara vignan warak leku sama Maya mogaci di kurpece besa di angka kurpece besa Jesu berkaamkara Vignan warak letu sama Maya mogaci di kurpece besa di angka kurpece besa Mukar putra sobe Ampar mori आशीर्वादी भगवान कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र